VVPAT मशिनाक गोंयांत पयलेच फावट मतदाराक आपले मत व्हेरीफाय करपाक दिवपाची तजवीज हे यंत्रणेंत आसा. आपणें कोणाक मत दिलें हें मतदाराक कळूंक शकतलें. VVPAT ही पुराय सुरक्षीत यंत्रणा. मत लीक जावंक शकना म्हूण कलेक्टर सांगता. पंचायत आनी पालिका पावंड्यार सध्या VVPATचे डेमो चल्ल्यात. No mobile phone be allowed in the polling booth itself. Okay. There will be first male will be the male person and the female. Nobody will be allowed to carry the cell phone in the polling booth itself. The question of taking photographs of the machine doesn't arise. Awareness, we are going to start awareness at all levels. We already written to Director Panchayat and various other GICDC everywhere, and we are going to have TV. Advertisements on TVs, on newspapers, mass media, everywhere. And plus we go village to village. Every village will be having demonstration. And again on request of various sarpanchis and all, we will having a second demonstration just to educate the voters. But we'll make sure, we'll ensure that no voter will be left out. No voter will be left ignorant of this. VVPAT कशें चलता तें इलेक्शन कमिशनाच्या ऑफिसरांनी सोमारा सगळ्या राजकीय पक्षांक दाखयलें. BJP हे पद्दतीचो गैरवापर करूंक शकता म्हूण गोवा फॉरवर्डाक दुबाव. एज्युकेट केल्या नंतरूच हे इम्प्लिमेंट जावंक जाय. नाजाल्यार प्रचंड प्रमाणात लोकांक टेरर करपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कडल्यान जातलो. कारण हातूंत क्लियर कट येता की कोणाक तुवें वोट केला ते. आमी ताका विचारलें की हे बॅलेटान प्रत्येक सिरियल नंबर येतलो काय म्हणटा ना म्हणटा. ते बरें आहा, पूण ओन्ली थिंग हांव कन्सर्न इज अबाउट द टेररायझेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. ते कितें करतले फाल्यां तुमी कोणा मत मारला आमकां कळटा म्हणून धमकोवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न जाता. आनी हाजी खात्री इलेक्शनान कमिशनान घेवपाची गरज आसा. आनी आमी आमचे BLO आनी जे पोलिंग एजंट्स आसात हांच्या थ्रू लोकां पर्यंत पावयतले. आनी तांकां रिक्वेस्ट केला की गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून कॅम्प्स घेयात आनी लोकांक हाजे बद्दल कळयात म्हणून. पूण वोटर स्लिपीचेर रजिस्ट्रेशन नंबर आसचो ना म्हणून इलेक्शन कमिशनाचे अधिकारी आनी उत्तर गोंयच्या कलेक्टरान स्पश्ट केलें. Voters will be threatened by the political parties later on, saying that I got a copy of a slip and I will show that you have not voted for me. That doesn't arise because the slips do not go into the hands of the voters. It remains with the machine. Finally, at the close of the poll, the polling officer will, the presiding officer will collect the slip, seal it in an envelope. It will be part and parcel of the election material. It carries number not, sir. It carries no number. It only carries the. पुणेट्या खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी VJ निलेश परवार.